बांदोडेचे 29 गुडयो 19व्या गोवा युवा महोत्सवान वस्ताद थारली। मडगांवचो युवा संजीवनी पंगड उपजैतिवंत थारलो। कोंकणी भाषा मंडळ आणि MES कॉलेजीन मेळून चिखले ग्राउंडार हो महोत्सव केल्लो। उत्कृष्ट शिक्षणीक संस्थे खातीर आशिल्लें इनाम पेडणेच्या सरकारी कॉलेजीक मेळ्ळा। पिलारच्या फादर आग्नेल कॉलेजीक रासवळ पंगडाचें इनाम फावो जालें। जैतिवंत सगळ्या सर्तकांक या पंगडाक परबी पावता। 19व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक मुखेल सोयरो आशिल्लो। युवा महोत्सवांतल्यान वयर सरपी युवा पिळगेचे फुडारपण हे ह्या महोत्सवाचे जैत अशें भास्कर नायक म्हणटा। युवा महोत्सवाचे सगळ्यात व्हडले जैत जर कितें आसत जाल्यार युवा महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान तयार जावपी तरणाटे, तयार जावपी नवी पिढी, तयार जावपी नवी लिडरशीप गोंयचें जर बरें करपाचें जाल्यार ह्या लिडरशिपीचो आमकां खूब गरजेचो आसा। हे नेतृत्व आमकां खूब गरजेचें आसा आनी दॅट इज हाव सगळें गोंय तुमचे कडेन तरणाटे कडेन त्या नदरेन पळयता। पण जर तुमी जर गोंय सांबाळटले जाल्यार गोंयची संस्कृती सांबाळटले जाल्यार गोंयची भास जर सांबाळटले जाल्यार तुमचे स्वताचे योगदान सामकें म्हत्वाचें। तुमची बुद्धी घाण दवरनाकात, नाकात, कोण कितें सांगता म्हणून करपाची भानगडीक पडनाकात। जे तुमकां योग्य दिसता आणि जे वेळार ते योग्य दिसता त्या वेळार तो निर्णय घेयात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। कोलवाळच्या ग्रामसभेन बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचो विशय बरोच तापलो। पंचायतीक हप्ते वतात म्हूण ही स्क्रॅप यार्डां चलतात असो आरोप थंयच्या लोकांनी केला। बेकायदो स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करपाचो थाराव ग्रामसभेन पास केलो। लोक स्क्रॅप यार्डां मोडची म्हूण मागतात, मात लोकांनी इतलो बोळ घालूनय निमाणे सरपंच म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन सगळे थारायतले। आयतारा जाल्ल्या कोलवाळ पंचायतीच्या ग्रामसभेत बेकायदा स्क्रॅप यार्डांचेर बरोच बोवाळ जालो। पंचायत वाठारांत आशिल्ले सगळे स्क्रॅप यार्ड बेकायदा आशिल्ल्यान नोटीस दिनासतना ते मोडून उडोवचे अशी मागणी लोकांनी केली। कोर्टान केशी कांय 50 वर्सां सोंपपाच्यो ना। ते इलिगल आहा म्हण तेंच्यांनी मान्य केल्लें आसा। इलिगल आहा ताका नोटीस ना धाडटा, डायरेक्ट ते जमीनदोस्त करचे, तेचेर धडक कारवाई करची अशी आमची मागणी आसा। पंचायत वांगड्यांक हप्ते मेळटात म्हण स्क्रॅप यार्ड मोडूंक पळयनात असो आरोप थळाव्यांनी केलो। ह्या पयलींचे पंचायत बॉडीन ताका आजून मोडूंक ना आनी आमी मोडिना आनी ह्यान फुडें आमी मोडचे ना, हे तेंचो स्टँड आसा। तेन्ना हे क्लियरली कळटा की हे लोक जे आहा हेनी ग्लो तेंच्या बरोबर आसा आनी जे हप्ते आसा ते खरोखरूच घेतले वयता। बेकायदा स्क्रॅप यार्ड काडून उडोवचे असो थाराव ग्रामसभेन मानून घेतलो। मुख्यमंत्र्याक विश्वासान घेवन स्क्रॅप यार्ड काडटले अशें सरपंच सांगता। आज हे ग्रामसभेन आमी असो निर्णय घेतला की हे स्क्रॅप यार्ड आहा न्हू ते सगळे काडपाचे, पूण कशें तितून आमी CM, डेप्युटी कलेक्टर, BDO तशेंच MLA पयलीं कळयतली आनी जो प्रोसिजर आहा तो कायद्या प्रमाणे चालू दवरतली। आनी तांकां कोणाचो ना कोणाचो आशिर्वाद आसा आनी जेणे आमी जेन्ना ते काडूंक वयता तेन्ना आमकां कायदेशीरूच काडूंक वयचें पडटलें, नाल्यार आमकां ते कोर्टान व्हरतले आनी कितें करतले। म्हणून आमकां ताका हात घालच्या वेळी बारीक विचारूय करचो पडटा। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। शिंदळकी रॅकेटाच्या दुबावा वयल्यान आयतारा सांजे पणजे पुलिसांनी पणजेंतल्या एका सलूनाचेर धाड घातली। हे कारवायेन पणजे पुलिसांनी सलूनांतल्या 5 चलयांची सुटका केली। पुलिसांनी 4 आरोपींक अटक केल्या। हे कारवायेन 2 गिरायक आनी 2 कामगारांक अटक केल्या। जाल्यार आयतारा सांजे उसरा मेरेन सलूनाचो ध्वनी मात मेळूंक ना अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या।
सर क्या हुआ एग्जैक्टली, क्यों रेड पड़ी है, क्या कुछ बता सकते हैं? एक इमोरल ट्रैफिकिंग की केस हमने किया है अभी। हाँ। और अराउंड 5 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। ओके। और कुछ 4 एक्यूज को अभी तक पकड़ा है। 4 एक्यूज? हाँ, 4 एक्यूज को। द गर्ल्स आर फ्रॉम वेयर सर? गर्ल्स आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। Some are from Mizoram, some are from Calcutta. So north east? Yeah, north east and Andhra Pradesh, Calcutta वाले सभी, है ना? ठीक। फोण्या ढवळे भगवतीचे देऊळ आयतारा फांतोडेर फोडून चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फारायली। फाटल्या 3 म्हयन्यांत कवळ्या वाठारांतली 4 देवळां चोरांनी फोडल्यात, मात पुलिसांच्या हाताक एकूय चोर लागना। पुलिसांनी रातची गस्त वाडोवची म्हूण थंयचे लोक मागतात। फोण्या ढवळी वाठारांतले भगवती देऊळ आयतारा फांतोडेर चोरांनी फोडून फंडपेटी फारायली। तांच्या घराच्या सायडीच्यान दार फोडून भितर आयला आनी फंडपेटी मोटेली फंडपेटी 2 फंडपेटी आसात, त्या मोटेली फंडपेटी फोडल्या ताणें नाच जाल्या आनी धाकली फंडपेटी जी आसा ती थंयच आसा। आतां सादारण 2000 रुपया आसूं शकता। फोण्या वाठारांत फाटल्या 3 म्हयन्यांत 4 देवळां फोडल्यात, मात पुलिसांक अजून एकूय चोर मेळूंक ना। ही हांगसर तिसरी चोरी खंयच्या वाठारांत? ह्या कवळे पंचायत वाठारांत, आमच्या वार्ड नंबर 6। आतां कितें तरी एक्ट जावपाक जाय, अजून पर्यंत एकूय चोर मेळना। जो पर्यंत चोर मेळना तो पर्यंत म्हाका दिसता पोलीस डिपार्टमेंट फेलियर काय कितें हांव सांगूंक शकना। कवळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव।